नमस्कार आणि येवकार 14 एप्रिलाक GCZMA म्हणजे गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडेन मांद्रेम हांगच्या दर्यादेग लागसर नो डेव्हलपमेंट झोना भितर बेकायदेशीर रितीन रेस्टॉरंट आणि हॉटेल चलपा संबंधी कागाळ येयल्ली. हाचेर शुक्रारा जाल्ल्या सुनावणेन उच्च न्यायालयान मांद्रेम हांगच्या नो डेव्हलपमेंट झोनात बेकायदेशीर बांदकामाची कागाळ मेळ्ळ्या उपरांत गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी केल्ल्या स्लो एक्शना करपा खातीर ओडीन घेतली. 5 महिने मेरेन तपासणीची तारीख कित्याक थारायली ना अशें सुनावणे वेळार उच्च न्यायालयान GCZMA कडेन विचारले. तुमकां गोंय वचपाचें इंट्रस्ट ना अशें मुंबय उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टीस देवेंद्र कुमार आनी जस्टीस भरत पी देशपांडे हांणी विचारले. वॉट इज हॅपनिंग, यू कुड नॉट अटेंड टू द एप्लिकेशन रिसीव्ड टील नाव अशेंय विचारले. नो डेव्हलपमेंट झोनात बेकायदेशीर कन्स्ट्रक्शन आनी कमर्शियल एक्टिव्हिटी मेळ्ळी जाल्यार कोस्टल बॉडीक तपासणी करून थंय सील करपाचो निर्देश उच्च न्यायालयान दिला.